एकाकूय खबर आसली हेणी आमकां कशी फोटिंगपणां केल्या ती त्या टायमाचेर. आनी ते टायमा वयली सगळ्यो गोश्टी जेन्ना तेज्या फुड्यान मांडल्यो तेणे आमकां एक एश्युरन्स दिल्ले की आपूण हितून कसो तोडगो काडूंक मेळटा तो पळयतलो आनी तुमच्या समोर आपूण परतो रोखडोच येतलो म्हणून. पूण तेजी आयज पर्यंत बोमकार वाट पळोवन पळोवन थकले, तेजी आमकां आन्सर ना. तेज्या उपरांत येयलो दिगंबर कामत. PWD जे खातें आसा ते भोंवन 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 तिगचो चवथो दिगंबर कामती कडेन येयलो आनी दिगंबर कामतीची आमी वाट पळयताले. कित्याक 2010 जेन्ना रिजनल प्लॅनार 10 जाणांची हाऊस कमिटी काडलेली हेच BJP सरकारान तो गांव साल्वार करपाक, कित्याक ते जायना म्हणून. त्या टायमार मनोहर पर्रीकर ऑपोजिशन लिडर आसलो. हे उलोवन उलोवन थकलो हांव. पूण त्या टायमा वयलो जो रिजनल प्लॅन आसा आयज दिगंबर कामतीक आमकां उत्तर दे. ते दिसा तुमी आमकां विचारताले दिगंबर कामतीन तुका कितें सांगलें म्हणून. त्या टायमार दिगंबर कामतीन सांगलें आपूण गडकरी सरा कडेन आनी आमचें डिस्कशन करून मागीर तुका आन्सर जाय. त्या पयलीं तुमी कांयच प्रेसा समोरूय उलोवं नाका. त्या कारणान त्या दिसा तुमकांय आमी कांय सांगलें ना. पूण आयज जवळ जवळ तुमकां कळटलें कितले दीस जावन गेले. दिगंबर कामती कडेन आमी कितले दीस जाले गेल्यार आयज पर्यंत परतें उत्तर ना. 8 दिसाचें उत्तर दिल्लें, 8 दीस जावन गेले, 15 दीस जावन गेले, म्हयनो जावन गेले. ओमकार वाट पळयता. जर हेंचे कडेन आन्सराच ना जाल्यार आन्सर दितले खंयचे. तेका आमी विचारलेले ही जी सायन जी मारलेली आहा तुवें बायपासा ती कोणाची. तेणें बोट धरून दाखयलें ही आपली म्हणून. जेन्ना 10 मेंबर कमिटीन सगळे जो चीफ सेक्रेटरीन टाउन प्लॅनरान सगळ्यांनी जेन्ना सायन मारलेली आसा बायपासाक तेन्ना हेजेर डिस्कशन हांव हे गडकरी सराक विचारता. आयज तुवें स्टेटमेंट केला ते गडकरी सराक हांव विचारता ह्या बायपासाचेर तुजें कित्याक इम्प्लिमेंटेशन जालें ना, वो कित्या खातीर तुमी रिफ्यूज केलो, तेजे आन्सर हे भोमकार मागता 3 वर्सां जालीं. आयज पर्यंत भोमकाराक तेजे आन्सर कित्याक मेळना. जर बोरये गांवांत तुमी तो नॅशनल हायवे शेतांतल्यान सगळे शेतां पाड घालून व्हरोंक सोदता जाल्यार आमची पाडींग शेतां जी भोमान आसा तितूंतल्यान घाल म्हणून मागता. ती शेतां आमची आसा थंय तुमी घालूंक कित्याक सोदना. आन्सर तरी दिया मरे. कोणाक तुमी ते दोंगर विकलेले आहा, खंय तुमचें षडयंत्र आसा, खंय सागरमाला प्रोजेक्ट येवन कोल मायनींग तुमी भोमान करपाचे आहा, हेजे आन्सर भोमकारांक पयले जाय. आज जे चलना ते सगळे हे कोलाक लागून चल्लेले आहा. अडानी अंबानी हे जे सगळे मागीर तो कोण आमचो आनी एक जिंदाल आसा तेंचे जे कोल मायनींग येवपाचें आसा आनी आमचे गांवची दुस्पट काबार करून उडोवपाचें आसा. आज तुमी त्या गांवाची हत्या करूंक उठल्या. तूं जे सांगता तेजे हांव सविस्तर तुजे कडेन एकान एक विस्तार विचारता. आयज गडकरी सर जर उलयता आपूण हेरिटेज हेका हातलायनाचो वयतलो, तुका आन्सर दिवपाची गरज आसा. तो जो हायवे नॅशनल हायवे बोमाचो येता पळय 748 तो तूं कितल्या मिटराचेर करूंक सोदता. आयज बरो आन्सर मेळोना. 45 मिटराचेर जर गाडयो पडटा आयज बांबोळे हेजेर जाल्यार तुमच्या 25 मिटराचेर बोमा गांवांत जे जाग्यार सगळे जात्रो जातल्यो, जे जाग्यार सगळी लोकेलिटी आसा सगळ्या लोकांची, त्या जाग्यार फाल्यां हत्या जावची ना हेजें आश्वासन कोण दितलो आमकां. हेजें उत्तर पयलें आमकां जाय. हे लोक जे आयज तुमचे कडेन उतरां मागता लोक प्रतिनिधी ना. जे तुमच्या सरकारान जे न्हिदल्या ते कुंभकरान न्हिदता तसो न्हिदलेलो आहा. तांकां गोंयकारां जे पडलेले ना. आयज ते सरकार आमी कसो चलयतलो. डबल टिबल इंजीन जे म्हणटा पळय, अरे तुमचे कडेन डबल इंजीनच चलना आयज. आसा कापस्ताद विचारपाक वयर तुमचे कडेन एकच इंजिनाचो डबो चलयता तुमचो आख्खें इंडिया. हांव सांगता कित्याक ह्याच गडकरी कडल्यान आमकां हे येताले की आपणाचेर प्रेशर वयल्यानच्यान येता. कोण तो वयलो, कोण चलयता गोंय हें. आनी तुमी सांगता आमकां डबल इंजिनाचें टिबल इंजीन करूंक दिया म्हणून. आनी तुमचे कडेन डबल इंजिना कडून आमकां न्याय दिवपाक मेळना. तुमी टिबल इंजीन आनी खंयचें मागता. आसा कापासता तुमचे कडेन विचारपाक सगळ्या प्रश्नाचें उत्तर हांवें भोमकारांक जाय. आयज आमी मागता PWD मिनिस्टरा कडेन आमकां कांयच नाका. तूं अलायनमेंट हाडून दाखय. आयज जर तुमचो आमदार जर भितर सरतलो आमच्या बोमान जाल्यार तेणें जिल्हा पंचायतीक आमचे कडेन आमच्या लोकां कडेन मतां मागता आसतना ते स्ट्रेचाचो अलायनमेंट घेवन पयलो भितर सरचो. तूं कितेंय कर, कशें साल्वार करता तें आमकां दाखय. खंयच्या एरियेक तुका 17 मिटर जर मेळना, तूं 60 मिटराचो
पयर आमचे कडेन युनिव्हर्सिटीची एक बरे प्रोफेसर जी भुरगीं एसेंब्लीन येता तुमची एसेंब्ली आयकोपाक तेणी सांगलें आमकां कितें सांगता काय म्हणून हे 25 मिटराचेर करतले म्हणून ते एसेंब्लीन पास जाला 60 मिटर मरे म्हणून कोर्टान दिता तुम्ही 60 मिटर म्हणून पंचायतीक दिता तुम्ही 40चेर करतले म्हणून आनी तोंडान सांगता आमकां 25 मिटराचेर ही गडकरी सराच्या तोंडान तरी भाशा सोबना आयज गडकरी सराक आमकां हेजें उत्तर दिवचेंच पडटलें आयज गडकरी सराक सांगचें पडटलें आपणे 25 मिटराचेर ह्या PWD मिनिस्टराक एप्रुवल दिल्ली आसा म्हणून हांव सांगता एप्रुवल दिनासतना गडकरी कडल्यान हे रस्ते करता आनी लोकांक हांगा मारून उडयता बांबोळे स्ट्रेचाक कितलेशेच लोकांक मारले आनी हेजे फुडें कितलेशेच लोकांक मारतले आयज रिपेर करता अरे प्लॅनिंग पयलो सारको जावपाचो आसता आनी एक प्रश्न विचारता हांव गडकरी सराक तुमचे जे हायवे आयज बांदता ते लॉंग टर्म हेका बांदता काय शॉर्ट टर्माक बांदता तात्पुरतेच बांदता काय 20 वर्साचे विजन दवरून बांदता हेजे आन्सर भूमकार मागता हेजे आन्सर गोंयकार मागता हेजे आन्सर तुमकां दिवचे पडटले करूंक जाय म्हणून करा 25 मिटराचेर जो 60 मिटराचेर बसना तो हायवे आयज तूं जर एप्रुवल दिवंक सोदता जाल्यार तुज्या एप्रुवलाची अलायनमेंटा सकट आनी तूं कितल्या मिटराचेर करतलो हेजे आन्सर हे भूमकार मागता आनी हेजे आन्सर हे PWD मिनिस्टर दिगंबर कामतीन ह्या सीएमान फोटिंगपणां तुमची खूब जाली 15 लाख सगळ्याच्या खात्यार घालतले म्हणून तुम्ही सत्तेर येयले लोकांक फटयले लोक आयज गुप्त वोगी आसा कोणाक तापसतात ना तुमकां विचारपाक कित्याक तुमकां लोक भिता आनी जे तुमचे आयज चल्लेले आसा पळय तेका लोकांक कापसतात ना तुमकां विचारपाक त्या भंयान आमचें गोंय आमी काबार करून दिवचे ना आमचे गांव आमी काबार करून दिवचे ना लास्ट पर्यंत लढटले सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा नितीन गडकरी सरान कितें सांगलां आमकां आमचो खासदार आहा तेणेन आयज पेपरार दिल्या तेणें प्रश्न मारलो खंय गडकरी सरा कडेन की रस्तो हो शेतांतल्यान कित्याक जायना तुमी शेताचेर कित्याक विचार केलो ना काय म्हणून तर गडकरी सांगता आमचो कितें देवस्थानां आमचे कितें कसले पळय जागे देवाचे आसता आनी कितें मंदिरां आसा तिंका आपूण हात लावचे ना म्हणून मान्य तुगेलें मंदिरां हात लावचे ना तूं बाकीचे लोक आहा तेंचे कितें करतलो हें कित्याक उलयलो ना तो बाबा पब्लिकेक कितें त्रास जातले तेव्हा आपूण पळयतलो अशें म्हणून कित्याक उलयना तो तें उलयना तो कारण ताका हांगा खबरूच ना कितें ती आयज आमकां सीएमान सांगलां आपूण पळयता म्हणून आमचो प्रेसिडेंट अध्यक्ष कोण आहा तेणी सांगलें येता म्हणून PWD मिनिस्टराक काम वता तेणी येता म्हणून जाल्यार वर्सां गेले एकटो सुद्दां हांगासर पळोवंक येना कारण ताका सत्य परिस्थिती खबर आसा 33 MLA आसा तितूंतलो एकटो सुद्दां MLA आमकां पब्लिकेक मेळ्ळो ना बाबा अशें आसा तशें आसा तुमचें कितें म्हणणें अशें एकट्यान सुद्दां कोणी विचारलें ना तर आमी आतां कितें करपाचें हे ते गडकरी सराक कळना तांकां बाबा तुमी वचून पळयात नाल्यार गडकरी सरान आपली टीम धाडून पळोवन घेवची थंय बाबा कशें कितें आहा लोकांक घेवन तेणी कोणाकूच तर हांगासरले घेवन येवचें आनी पळयचें बाबा हे परिस्थितीन हो रोड कसो जातलो 60 मिटराचेर तर जावंकूच हे करूंक शकना तो कारण तितली जागाच ना थंय तुमी लोकांचें उलयात न्हू देवळां उरलीं आनी लोक ना कित्याक ती देवळां ते पळय लोकांकूय काडाक आनी देवळांय काडाक मोकळे न्हू आमी आतां हितून हे आमी ते गोवा सरकारा कडेन तर कितें उलोवपाचें ना सत्य उलयता ताका ते दामून सरकार मारून उडयता अशें आतां आमकांय आतां भंय जाल्लो कित्याक आमी खंय रस्त्याक लागून जावं घरांक लागून झगडटा सीएमान सांगलें नोटिफाय करता म्हणल्यार आमी डिनोटिफाय करता सांगलें खंय केलें तेणी गॅजेटान घातलें तो म्हणलें हें वतना तें वतना तें कशें घातलें तुमी गॅजेटान एक्वायर कित्याक केली एक्वायर केल्या नंतर तुमची जागा जाली ती तुमी जाय तेन्ना काडटाले आमकां तें येवन दाखया मरे आमकां तें करात तें करूंक जाय तुमचे कारण तुमकां तें खबर आहा थंय कशेंच जावचें ना म्हणून तें पूण तुमी आतां हे ऑफर घालीत आसता बरें आमी मायज उलयले जाल्यार तुमी आमकां मारूंकूय शकता तें बरें आनी एक मेन गोश्ट उरली आमची आतां जेन्ना तो हेरिटेज सगळी सांबाळटा म्हणटा तेन्ना हांव गडकरी सरा कडेन विचारता हेरिटेजाच्या बरोबर थंय कल्चरल एक्टिविटीज ज्यो आसा आमचे काले म्हण सण सगळे जे सण आमी मनयता कल्चरल एक्टिविटीज आसा तेजी सविस्तर म्हायती 2 पानी तुज्या ऑफिसान पावयल्ली आमी मॅडम मुर्मूच्या हितून पावयल्ली PMO ऑफिसान पावयल्ली ती आयज पर्यंत तुका वाचूंक मेळना काय कितें तेजें उत्तरूय आमकां परतें येयल्लें तुजे कडल्यान थंय आमी कितें मागलां पळय तेजेंय उत्तर जाय आमकां ही कल्चरल एक्टिविटीज जी आमची आसा पळय काले बिले सगळे ते कशें मनोवंक दितले हेजेंय आन्सर तुका दिवचें पडटलें कसो साल्वार करतलो भारतीय जनता पार्टीचो निवडून येयलेलो खासदार तुमचो उत्तर गोंयचो श्रीपत भाऊ तो हे आवाज कित्याक काडना कित्याक सावथाच्या खासदाराक काडचो पडटा ते गोंयच्या तेका खरें दिसपाक जाय
तो 2010च्या एज्युकेशनाक तो आसलो, तो भोंवतालो, तेजे कितलेशे स्टेटमेंट आसा. आयज साऊथ गोवाचो MP आयज असेंब्लीन आमचे प्रश्न काडटा नॉर्थ गोवाचे, आनी आमचो नॉर्थ गोवाचो जो हे आसा पळय एका उतरान तरी बाबा थंय तोंड घाल. फक्त देवळां साल्वार केली म्हणून जायना. देवळां म्हणजे खंयची? तुजी देवळां आमची पळय ती पोर्तुगेज काळांची जी देवळां आसा पळय ती उलयता. ते लोकांक पिशान काडपाक हे करूं नाका. थंय कल्चरल एक्टिविटीज तुका खबर आहा कितें त्यो. ते स्थळ आमचें. तूं देवाचो मनीस, देव 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 म्हणून तुका आमी मानता आनी तूं देवाकूय मानणारो मनीस. श्रीपाद भाऊक सांगता हांव, जी कल्चरल एक्टिविटीज भोवची आसा पळय सविस्तर तुका खबर आसा ती तुवें मांडपाची गरज आसली. तो क्रिश्चन MP जावन साऊथ गोवाचो म्हाका पार्टी लागना. आमकां आमी खंयच्या पार्टीक बांदलेले ना. पूण आमकां दूख दिसता आमचो MP आमचोय आसतना तेणें एक शब्द बसून काडलो ना. पूण इतल्या दिसांक कॅप्टन विरेटोन त्या बोमा खातीर कितलेशेच विशय लावन धरले. थंय तुका फक्त तोंड घालून तेणें तुकाय सांगलेलें दोगूय मेळोन आमी ते विशय काडया म्हणून. तुका खंय तरी उलोवपाची गरज आसा. आयजूय तुका हांव हात जोडून मागता, आमची पळय परंपरा, देवांची परंपरा आसता ती खंय तरी गडकरी सरा पर्यंत पावय. आयज पर्यंत तुमी थंय येयलेत ना. ती परंपरा कशी आसा आमची काल्याची, शिमग्याची, जावं देंडलो, बाकीचे सगळे जे आमी खंय करता तें स्थळ कशें आसा, तें स्थळ कोणाचें 2-2 सातेरी आसा. आनी सांगपाक आयज एक गर्वान दिसता म्हाका. आयज पाळ्या गांवांत सातेरीच्या देवळान जेन्ना म्हाका इन्वायट केलो, थंय जेन्ना एक फोटो सातेरीचो आनी बोल्सानूच म्हाज्या फूल आसा, जेन्ना हे सातेरीन म्हाका फूल दिलें आयज, त्या टायमारूच म्हाका फोन येयलो. आमची केस खंय तरी आयज सुप्रीम कोर्टान फायल जाल्ली आसा. जे टायमार तुवें आमकां बॅड न्यूज दिलो त्याच टायमाचेर एक बरो न्यूजूय येयला. आनी आमकां पुरो विश्वास आसा आमच्या त्या देवांचेर ज्यो थंय उबे आसा, तेंच्या ताकदीचेरूच आमी उबे आसा. कितलेय सरकारान जर आमचो गांव काबार करपाचो यत्न केलो, आमकां पूर्ण विश्वास आसा लोकांक ज्यो थंय बसलेल्यो सती आसा आमच्यो त्यो हे आमचें सामान घेतले आनी हेंचो सर्वनाश करतलो. हे अटळ आसा. येणारो काळ आख्खे गोंय पळयतले आनी हे सगळे लोक पळयतले आमची शक्ती आमच्या देवामध्ये कितली आसा. तेजी परिचय तांकां फुडें येतलो. येणाऱ्या काळान ते पळयतले. लँड एक्विजिशनाचें कितें जालें बाबा? लँड एक्विजिशनाचेच उलयता. आयज जर उलयलो कितले जाले, कंप्लीट जाले, कितें उरले तुमचे तुमी जागे कशे केले? कांयच ना रे. आमकां खंय दितले जमनी, खंय कितें येतलें. आयज पर्यंत लेटर ना, काय ना, काय ना. सगळे आडव्या दिशेन चल्लेले आसा. जे जाग्यार ते करूंकूच शकना ते कायद्यान कशें प्रोजेक्ट कशे फुडें वयता तुमचे एक्विजिशन जावन? तेच सांगता न्हू. अरे 3 वर्सांक एकूय प्रश्नाचें जर उत्तर हे भोमकारांक मेळना, हे कितें सांगतलो हो सरकार? हांव फाटल्यान मेजरमेंट 33 जाण आनी तो गडकरी म्हाज्या समोर बस म्हणून सांगता. आयज परतो हांव चॅलेंज करता हेजेर स्थळार रावन. आयज गडकरीकूय चॅलेंज करता हांव. जर तर तूं सारको आसा उलयता हेजेर, तूं जर सारक्या प्रोसेसान येयला आतां तुवें विचारलो म्हणून सांगता. कापस्ताद आहा म्हाका हे सगळ्या लोकांच्या वतीन तेजे प्रत्येक प्रश्नाचें उत्तर दिवपाक. नॉर्म्स घातले ते खंय पांया पोंदाक घातले तुवें? कितें नॉर्म्स आसा तेका? ह्या प्रश्नाचे आयज उत्तर गडकरीक म्हाका दिवचे पडटले. जे नॉर्म्स तुमच्या वाजपेयी सरकारान हे नॅशनल हायवे घातल्या तो खंय पांया पोंदाक दवरल्या? ज्या जाग्यार एक्झिस्टींग रोड तूं म्हणटा जाल्यार एक्झिस्टींग रोडाचेर दोनूय सायडीन तुका मेळटा. जे जाग्याचेर तुवें रिजनल प्लॅनाचेर लोकांचे 30-30 मिटराची घरां उडयल्या, जाग्याचे गाड्या उडयल्या, बोमान कित्याक येवंक ना? बोमानूय आसा मरे आमचे दोनूय सायडीन. या मरे बोमान. जर तर रिजनल प्लॅना प्रमाणे जर तुमी वयता जाल्यार आमचो रिजनल प्लॅन खंय आहा रे? आमचो रिजनल प्लॅन एकीकडे दाखयता आनी तुमी रस्तो करूंक एक्झिस्टींग रोडार येता. हें कारण कितें? न्याय एकट्याक एक आनी दुसऱ्याक दुसरो. हेजे उत्तरां कित्याक मेळना आमकां? म्हणजे तुमी फोटींग आसा. हांव सांगता तुमी फोटींग आसा म्हणून. जर तर खरें न्यायान तुमी करता, कायद्यान करता आनी जर तर तुमी सारके आसा जाल्यार हे आमच्या समोर आमकां कापस्ताद आहा तुमकां प्रश्न विचारपाचे आनी त्या प्रश्नाची उतरां दिवपाक तुमी समर्थ आसतले जाल्यार आमी मानून घेता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.